सगळी विरावया. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतीज, एकलोच आमचो देवबा, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांदपासा सगळीं एकूच जावच्या आमकां वाकोन हाडल्या, देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतीज, एकलोच आमचो देवबा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमी भावार्थाची मनशां, भावार्थाचे व्हड देणें देवान आमकां फावो केला. जाल्यार दर एक दीस भावार्थान जिवंक देव आमकां उलो करता. पूण जायते पावटी आमच्या जिवितांत भावार्थान जिवंक आमी चुकल्या. देवाक दर एक दीस मागणें करूंक, देवाक दर एक दीस पयलो वयलो जागो दिवंक आमी चुकल्या. आनी जायते पावटी भावार्थाचे नदरेन दुसऱ्या आमच्या भाव भयणाक पळोवंक आमी विसरल्या. तर या आनी सोबार दुसऱ्या पातकांचो उगडास करून ह्या वेळार सगळेच काल्तिकायेन देवाच्या काकलुतीक आमी उलो मारुया. आनी बरोबर म्हणुया, हांव पाकी सत्पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो दुनिया उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटादारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोध अपराध. ह्या बसत भाग्य मनसरांत सांकवार मारयेक, सगळ्यान देवदूतांक आनी भक्तांत आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सत्पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. ह्या मिसांत करीत भाशेन आमी मागता, आपलो वाडदीस समरुपता विल्सन कोरेया नागमोडे, ताच्या जिविताचेर सोबार देणी फावो जावंक, जायतीं बेसांवां देवा कडल्यान ताच्या जिवितांत येवंक आमी मागुया. तेच भाशेन एक धाकटुलें भुरगें लिजिया नांवाचें हॉस्पिटलांत कोश्टवता आनी मेजर ऑपरेशन जावचें आसात. तर तिकाय देवाची पेकोवणीचे हात लावंक, परतून तिका बरी भलायकी फावो जावंक म्हण आमी ह्या मिसांत मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिलाय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे पोरमणे जिवंक आमकां आदार दी. ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
भाग्यून जाकोबाचें चिटीवेलें वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हाका भावार्थ आसा अशें कोण एकलो म्हणत, पूण कोरिन्यांनी तो आपलो भावार्थ दाखयना जाल्यार कित्याक उपकारत? हो भावार्थ ताका तारण दिवंक शकता? एक भाव ओ भयण विंगडी भोंवतात जाल्यार आनी तांकां दिसपटो ग्राज ना आनी तांकां तुमचे मदलो कोण एकलो म्हूण समजात. शांतीन वचात, गोरमेक कितेंय आंगाक घालात आनी पोट बोर जेवात. पूण हे ताच्या कुडीच्या गरजांक तुमी पावनात जाल्यार कित्याक उपकारत? भावार्था विशीं अशें घडटा. कोरन्यो नात जाल्यार भावार्थ मेलोलो. घोडे कोणूय म्हणत तुका भावार्थ आसा, पूण म्हजे कोडे कोरन्यो आसात. तूं कोरन्या विणें तुजो भावार्थ म्हाका दाखय आनी हांव कोरन्या वरवीं म्हजो भावार्थ तुका दाखयतलो. देव एकूच म्हूण तूं सत मानताय तें बरें आसा. देवचारूय तशेंच सत मानता आनी भिरांतीन कडकडटा. ओलक्या गिन्यानाच्या मनशा, कोरन्या विणें भावार्थ मेलोलो म्हूण तुका दाखोवं? अब्राहम आमचे बापान वेदीचेर आपल्या पुताक इजाकाची भेटवणी केल्ली. कोरन्यांक लागून तो प्रमाणीक जावंक ना? हे भाशेन ताचो भावार्थ आनी कोरन्या सहकारान वावुल्ल्यो आनी ह्या कोरन्यांक लागून ताचो भावार्थ संपून जालो. आनी अशें बरयलोलें आसा तें घडोवन आयलें. अब्राहमान देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी हाका लागून देवान ताका प्रमाणीक म्हूण लेखलो आनी ताका देवाचो इश्ट म्हूण नांव पडलें. म्हणटोच भावार्था पासतूच न्हय, पूण कोरन्या पासत मनीस प्रमाणीक जाता म्हूण तुमी पळयतात. जशी ओतम्या विणें कूड मेलोली, तसो भावार्थ कोरन्या विणें मेलोलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. जो कोण सर्वेस्पराच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. जबाब. जो कोण सर्वेस्पराच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची सुसोद पृथ्वीचेर बोलीश जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची संसोद सोदो. जबाब. जो कोण सर्वेस्पराच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताच्या घरांत दोन आनी ग्रेसकाय ताच्या प्रमाणीकपणान सासणांक तगतलें. बरे मनशांक काळोखान उजवाड कसो पडजोता, कित्याक तो कोणवाडो दोयाल काळजाचो आनी सगुनी. जबाब. जो कोण सर्वेस्पराची आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना, ताचो उगडास तगतलो नितिकाळी. जबाब. जो कोण सर्वेस्पराची आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. उद्गार. Soy sorvesfora, soy sorvesfora, soy sorvesfora, soy sorvesfora. सोमी म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुका कळयलां. Soy sorvesfora, soy sorvesfora, soy sorvesfora,
sui sorves fora. Sorves portum ce soveiasum. Om cei soveasum. Marco pormone Gesù Christa ce shub vortoman. Muima tu casomia. लोकांक आनी आपल्या शिसांक बरोबर आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची कुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. आपलो जीव सांबाळूंक सोदीत तो मनीस तो होगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपलें जिवीत होगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवा बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? हे बास्कोळ आनी पातकी पिणके मोदें म्हाका आनी म्हज्या उतरांक कोण लोजेत जाल्यार देवाचो पुतूय आपल्या भाग्यवंत दुतां सांगाती आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो तेन्ना ताका लोसतलो. आनी ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांगा उबी आसात तांतलीं कांय जाणां देवाचें राज पदवेन आयलोले देखल्या बगोर मरण चाखची नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. Makani tuka Krista. प्रितीच्या भयणी भावांनो, एक कोरी घडणी आसा. एक व्हडेकार आपल्या व्हड्यान जायत्या यात्रेकारांक आलतोडी जावन पोलतोडी पावयतालो. आनी असोच एका पयण्यारान एके वेगळीच तरेन कितें पळयलें. हो व्हडेकार एक वेलो घेवन जेन्ना तो व्हडे एके भाशेन खांटायलता तेन्ना ह्या वेल्याक कितें तरी बरयलें आसलें, कार्य म्हूण बरयलें आसलें. आनी दुसऱ्या वेल्यार भावार्थ म्हूण बरयलेलें आसलें. आनी जेन्ना हो पयणार ह्या व्हडेकाराक विचारता, अशे भाशेन दोन व्हळ्याचेर तुवें दोन उतरां कित्याक बरयलें? तेन्ना हो व्हडेकार ताका म्हणटा, यो आनी हांव कितें तुका दाखयता. आनी एक व्हडें तो वयर आपल्या व्हड्यान दवरता, दुसरें व्हडें जावं एके भाशेन भावात कांटलायलोलें तें व्हडें घेवन तो चलूंक सोदता. पूण जाता कितें, व्हडें थंयसरूच घुवंक लागता, मुखार वचना जाता. आनी तेच भाशेन दुसरें वेलो घेवन हो मनीस आतां भावार्थ हे वेले घेवन व्हडें फोरूंक कांटायता तेन्ना एके भाशेन व्हडें थंयसरूच घुवंक लागता, मुखार वचना जाता. प्रितीच्या बडी भावांनो, मागीर हो व्हडेकार ह्या मनशाक म्हणटा, जे भाशेन हे दोनी व्हडे गरजेचे व्हड्याक मुखार वचूंक, तेच भाशेन भावार्थ आनी कार्य हे दोनी वस्तू गरजेच्यो आमच्या जिवितांत सुफळ जावंक. बऱ्यो करण्यो आनी भावार्थ हे दोनी वस्तू आमच्या जिवितांत आमी करूंकूच जाय. नाजाल्यार आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी सांडटा तेन्ना त्याच दिशेन आमची पावल आमी मारता, आमी थंयसरूच भोवांडो मारता आनी आमचें जिवीत सांडलेलीच आसतात. आयचें पयलें वाचप भावार्थ आनी बऱ्या करण्याचेर आदारलेलें आसा. आनी म्हाका भावार्थ आसा तरी तर जाल्यार ह्या भावार्थ आमी एके भाशेन बऱ्या करण्यांतल्यान दाखोवन करूंक जाय. जे भाशेन आदी आब्रामान आपल्या जिवितांत केलें, आपल्या पुता इजाकाची एके भाशेन भेटवणी करूंक तो फुडें वेता, आपलो भावार्थ तो दाखोवन करता. आनी जेन्ना देवाक आब्रामान मानवलो तेन्ना ताचो भावार्थ इतलो व्हड की देव ताका म्हणटा, तूं आतां भावार्थाचो
बापूय जातलो. यू विल बिकम अ फादर ऑफ फेथ. कित्याक जें हांवें तुका सांगलां तें तुवें केलें. प्रितीच्या भयणी भावनो, ह्यो बऱ्यो कोडण्यो करूंक जायते फावटी आमी आमची कुशी आड वचपाची गरज. जे भाशेन हेजे शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां म्हणटा, तुजो कुरीस उबार आनी म्हजे फाटल्यान ये. म्हणजे आमच्या जिवितांत कोश्ट येतलेच. कित्याक आमचे कुशे भायर देवाची कुशी आमी करूंक जाय. आनी देवाची कुशी करूंक बऱ्यो कोडण्यो भावार्थान आमी करपाची गरज. जाल्यार आयज जेन्ना जेजूच्या फाटल्यान वचूंक बऱ्यो कोडण्यो करूंक आमकां उलो आसा तेन्ना ह्या बऱ्या कोडण्यांतल्यान आमचो भावार्थ आमी परगटूंक जाय. आदल्या कोरोनांत जायत्यो संदी आमकां मेळटा. जावं दोयाल्यो कोडण्यो, बुकेलांक जेवण दियात, ताणेल्याक पिवोन दिवचें, नेणाराक एके भाशेन बूद दिवचें. आनी जोणी कोई मनीस कोश्टवता तांचो आमी आदार आनी आमी वेळ दिवपाची गरज. आनी हेंच कितें दोयाल्यो कोडण्यो आमच्या जिवितांत जिवंक गरज. जाल्यार प्रितीच्या भयणी भावनो, जेन्ना आमी वाचला बऱ्यो कोडण्या विरेंत आमचो भावार्थ मेळलो जाल्यार तेच भाशेन जरी तर आमी सगल्यो बऱ्यो कोडण्यो केल्यात जाल्यार आनी भावार्थ ना जाल्यार आमचें जिवीत आमी सफळटाय आमच्यान जिवंक जायना. हे दोनी बाजू बरोबर वचपाची गरज. ह्या खातीर जेन्ना आमी बऱ्यो कोडण्यो करता तेन्ना देवाचेर आमची नदर आमी घालपाची गरज. जावं देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक जाय, देवा बरोबर आमी वेळ सारूंक जाय, जावं मेडिटेशन करूंक, न्हयच फकत दिसाचें वाचप, पूण त्या भायर देवाचें उतर पवित्र पुस्तक आमी वाचूंकूच जाय. आनी जेन्ना आमचो भावार्थ गोट आसा, तीर गोट जाता, तेन्नाच बऱ्यो कोडण्यो आपशींच मुखार वेतल्यो. ह्या खातीर मोगाच्या बाबडीनो, आमचो भावार्थ आनी बऱ्यो कोडण्यो दोनी बरोबर वचूंक जाय. घोडे आमच्या भावार्थाचें माप घेवंक जायना. वी कॅनॉट कावंट फेथ, पूण बऱ्यो कोडण्यो आमच्यान मेजूंक जाता. हांव जरी तो दुसऱ्याच्या तोंडार हांसोप येता, हांसोप हाडटा, दुसऱ्यांच्या जिवीत हांव बरेंपण दाखयता, दुसऱ्यांक हांव वयर काडटा, ह्यो सगल्यो वस्तू म्हज्यान एके भाशेन माप मेजप घेवंक जाता. पूण भावार्थ आमच्यान माप मेजप घेवंक जायना. आनी ह्या खातीर आमचो भावार्थ तीर गोट आमी दवरल्या जाल्यार ह्यो सगल्यो बऱ्यो कोडण्यो आपशींच फुडें वेतल्यो. तर ह्या मिसा बेडींत आमी भाग घेता तेन्ना कितें भाशेन आमच्या जिवितांत न्हय आमचीच खुशी, पूण देवाचे येवजणे प्रमाणे देवाची खुशी करूंक, आमचो भावार्थ देवाचेर तीर गोट करूंक आनी ह्या वरवीं बऱ्यो कोडण्यो आमचें सवें भायर सरूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. तुका स्वापा सोर मोची दिता तुका ये कार्ये, तुकाच वोगता सोर मोची तुजीच ते कोरकाशेले. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कर आवता कोशी. तुजो मोहिमो परगट करून शुभ खबर सगल्यांक दिवूं. उबी रावया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सत्पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याकी पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा हे भेटोवणी वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे पोरी स्वर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं. ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोद पुदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरताव. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटाव. तीर बोरवांशान ताच्या मोहिमेमोंत एण्या कोतरेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्परतो. स्वर्गानी संसार बोल्ला तुज्या वैभवान वंसुर्गी तुका सोयीसो. सर्वेस्पराचे नावी येतात आकाशूय वंसुर्गी तुका सोयीसो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें ओंडो घेतलो. तुका आदेन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणेक कोराराचें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपरगोटोया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा पुरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणाक आमची सोडवो. बापा जेजूच्या मदनाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तादुले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट आगोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसांत भाग घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माय संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्म तुदा आनी सर्व काली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सतपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन.
आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनात धरून ताणीच शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवानशान उतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासपडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाची आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटांत सांबाळ. जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सुरांकाल तुमची सोवी आसूं. तुमचेय सोवी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शरी संवसाराचें पाप कटली आमची काकूत कर. देवाची शरी संवसाराचें पाप कटली आमची काकूत कर. देवाची शरी संवसाराचें पाप कटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयाच्या जेवणाक वयल्यांत ती सगळीं सबागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका वराकी मेळटली. Jesu म्हाका तुजी गोर सुखी सुमनी जशें उदक तुज्या दिव्या बोळबिजलेचे योत्राक चलो बोळवेचे. तुज्या दिव्या बोळबिजलेचे योत्राक चलो बोळवेचे. तुजे वोगोत म्हाका जिवी ना बोळ जेसू आनी पदवी. तुजे वोगोत म्हाका जिवी ना बोळ जेसू आनी पदवी. जेसू पुण्यकारसन तेला पोटी तेला विडी आतुलोलो रुकाकानो बिगडलोलो कुडिसानो आतुलोलो रुकाकानो बिगडलोलो कुडिसानो. तुजे वोगोत म्हाका जिवी ना बोळ जेसू आनी पदवी. तुजे वोगोत म्हाका जिवी ना बोळ जेसू
आणि पृथ्वी प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या स्वादीक जेवणानं आमचे भुकेल्ले ओतमे तुवें धादोशी केलाय. आमचो खरो जीव सांबाळटा ते पोसवण आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवी आसूं आनी सोद पुदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडका. प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू तुका मोहिमा तुका आर्गा वंदन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकार आठवून कोता आमी गायन प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू बोडव्याचो तुका बसोन करता आखी पृथ्वीर तुजी कीर्ती कास्ता सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू सूर्या चंद्रीम आनी तारा समोर उजवाड फांकून फरकून कोतात वसो तुमा सूर्या आमी पोरसूल टुसो
प्रभु जिसू आमच्या प्रभु जिसू प्रभु जिसू आमच्या प्रभु जिसू प्रभु जेजू हो वेळ तुझ्या सांगाता सारूंक आमी सोदता जेजू ह्या पवित्र वरांत म्हजें जिवीत हांव तुजे मुखार दवरूंक सोदता म्हजें पुराय जिवीत म्हजे जिवितांतले सगळे कोश्ट आठविटे संकोश्ट दूख दुयेंस पिडा हें सगळें तुजे मुखार हांव दवरूंक सोदता कित्याक जेजू जेन्ना ह्यो सगळ्यो वस्तू हांव तुका सांगता तुजे मुखार हांव दवरता तेन्ना तूं म्हाका भेगवणी फावो करताय कित्याक जेजू तूं जावन आसा भेगवणदार यू आर अ मायटी हीलर जेजू पूर्णपणी तुजे मुखार समर्पण करून हांव तुजो मोग अणभवूंक सोदता ह्या वेळार तुजे वर्तें आसणें पळयोवन आमी संतोसता सगळे खालतिकायेन तुजे मुखार आमी आमचें समर्पण करता आमी तुका नमान करता Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus. Our Redeemer, He is precious, King of glory. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer.
is precious, King of glory. आमच्या सोम्याचेर आमची नदर आमी घालुया. ताका उंड्याच्या रुपान रूप आमी पडोवया. Let us look into His holiness. Jézuk, तुका हात लावूंक लाय. Let Jesus touch you. It is when we gaze into Jesus, we receive this touch from God. ह्या खेरीत पवित्र वरांत आमी नियाल करतले हांव जेजूच्या पेकोणीच्या हाताचेर. The healing touch of our Lord. ह्या वेळार आमची नदर जेजूचेर आमी घालुया. जेजू कडेन आमी उलोवया. जेजू, तूं पेकोवणार, तूं राजा, तूं सोडवणदार, सगळे दुयेंसांतली तूं म्हाका निवारताय. जेजू, सगळे कोश्ट तूं ओलो करताय. आनी ह्याच जेजूचेर नदर धरून आनीक एक पावट आमची मान बगावन आमी ताका नमस्कार करुया. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart,
when my world becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you, I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Oi Gesù, जेन्ना आमी तुजी नदर मारता जेन्ना आमी तुका रूप पळयता आमचे कोणती ओसके आमी तुका उगडटा सगळे दुयेंस सगळे कोश्ट आमी सांगता तेन्ना तूं आमकां पेखोवणी दिताय. ह्याच वेळार आमी तुका रूप पळयता. आमच्या जिवितांत जायत्यो वस्तू घडटा, जायते तरेची दुयेंस आमच्या जिवितांत भितर सरल्यात आनी जायते जाणांक आमी वळखता जांकां वेगवेगळे तरेच्यो दुयेंसां जाल्यात. ह्या वेळार जेजू आमी तुका कडेन उलोवंक सोदता. सगळीं बसूया. मुगळा जेजू जायते फावटी म्हज्या जिवितांत आमकां जाय तें आमी केल्यात आनी ह्या वरवीं बोगसणें दिन आसना राग दुस्मानकाय ह्यो सगळ्यो वायट वस्तू आमच्या जिवितांत भितर सरल्यात. आमी पेखोवणी सोदता पूण दुसऱ्यांक पेखोवणी दिवंक दुसऱ्यांक बोगसूंक जायते फावटी आमी फाटीं सरता. ज्या मनशान म्हाका सोकला उडयला, ज्या मनशान म्हजें नांव पिड्या केल्या, एके भाशेन ज्या मनशा कडेन हांव झगडटा त्या मनशाक बोगसूंक म्हाका भोव कठीण लागता. हांव विसरता जेजू, खरी पेखोवणी म्हाका मेळटली जाल्यार पुलीसवातेर म्हज्या काळजांत पेखोवणी आसूंक जाय, म्हजी काळीज नितळ आसपाची गरज. ह्या वेळार जेजू तांच्या सगल्यांचो आमी उगडास करता, जांकां आमी हेट करता, जांकां आमच्या जिवितांत आमी पयस दवरता, जांकां बोगसूंक आमी तयार ना. ह्या वेळार तांचो उगडास काडून आमी तांचे खातीर मागता जेजू. आनी जेजू तूं सगळे पेखोवणीचो सागर,
तुजी स्पेकोवणी आमी मागता आमच्या जिवितांत कित्याक दुसऱ्यांक आमी भोगशेतल्यात जाल्यार आमी पयले सुवातेर तुजें भोगसणें आमकां जाय. ह्या खातीर सगळे घालतिकायेन हांव तुजे लागीं भोगसणें मागता, माफी मागता, खाकलोत मागता. Galzan moja tukuk zalia Bavan mojer pato kela Visrung zaina monatle vocona Monand chapunola Hawi ek patki somyan Tuen makabok shilan Boksone geta, boksone dita Porton dujeshieta Boksita, boksita, tujac navan, shanti dita, vengoi marta, moja bava, boksita. Boksita, tujac navan, shanti dita, vengoi marta, moja bava. Kauzan moja zalia Bavan mojer pato kela Visrung zaina monatle vocona Monand chaponola Hawi ek patki somyan Tuen makabok shila Boksone geta, boksone dita Porton dujeshieta Boksita, boksita Tujac navan, tujidita, vengoi marta, moja bava. Boksita, tujac navan, shanti dita, vengoi marta, moja bava. Invocare Gesù, tuji peconi abbiamo buon sottau. जी भाव भयणां आमची आड आसात तांकां आमी बक्षिल्ल्यात तांचो उगडास काडून तांचे खातीर आमी मागल्यात आनी जेन्ना आमची काळीज
आमी नितळ निर्मळ केल्यात तेन्ना आमच्या जिवितांत आमच्यो सुखतायो आनी सगल्यो आमचें दुख आमची दुयेंस तुज्या हातांत घालूंक आमकां सोंपें जाता. ह्या वेळार सोम्या जेजूचेर आमी नदर धरून ताचे कडेन आमी उलोवया. पळय मोगाळे जेजू तुजो मोग तुजें आसणें ह्या वेळार आमी अणभवता. आमी देवाक दिनवासुया ताच्या सगळ्या बरेपणा पासत. Let us thank the God for all the goodness we have received. देवा कडल्यान आमकां कृपा मेळ्ळ्यात. हें जिविताचें देणें तुवें आमकां फावो केल्या खातीर ह्या जिवितांत जें कितें आमी करता मोगाडा जेजू तें जावन आसा म्हजें देणें तुका. सगळे गूण तुवें म्हाका दिल्याय. जायते तरेचें बरेपणां म्हजे वरवीं तूं दुसऱ्यांक फावो करताय. ह्या खातीर आमी तुका दिनवासता जेजू. सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत कितलेच फावटी म्हाका पेकवणी फावो जाल्या. तुजें वर्तें हाजीरपण म्हज्या जिवितांत हांवें अणभवलां. भोव करून ह्या कोविड-19 महामारीक लागून जायतीं आमचीं दोतोरां नर्स्यो वावुरल्यात. आमी जाणा दोतोर आमकां वखद दिता पूण खरी पेकवणी तूंच आमकां फावो करताय. यू आर द हीलर लॉर्ड. दुसरीं सगळीं इंस्ट्रुमेंट्स ऑफ युअर हिलिंग ग्रेस. तरी भावण कितलीशींच आमची भाव भयण त्याग वेळ काडून दुसऱ्यांक पेकवणी दिवंक ते वावुरल्यात. तांच्या उदारपणा खातीर आनी तुज्या उदारपणा खातीर दोनया देवाक आमी तुका दिनवासता. ह्या वेळार तुज्या दोळ्या मुखार तुज्या मनांत धाड सगल्यांक जांकां तुज्या कुटुंबांतली वांगडी जांकां पेकवणी फावो जाल्या. कसली पेकवणी जी बरी नासली, जांकां कसलें दुयेंस जाल्लें, जावं मारिकार दुयेंस जावं सादें कसलें दुयेंस,
आनी तुज्या ह्या कुटुंबाच्या वांगड्याक तुज्या बायलेक भुरग्याक शेपाय शमायक सुनयेक तांकां पेकोवणी फावो केल्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो ताचो मोग मितमेर नासलोलो. Oh, give thanks to the Lord for His good. Oh, give thanks to the Lord for His good. Oh, give thanks to the Lord for His good. As eternal is His love. ही वेळार जेजूक आमी पळोवया. ताचे कडेन उलोवन आमच्या जिवितांत हेरी बरेपणां आमकां फावो जाल्यात. जावं बारीक बारीक वस्तू, जावं म्हजी सर्वीस, जावं म्हाका बरी भलायकी, जावं मनाची शांती, जावं म्हजे लागीं बरे इश्ट मित्र आसात, एकसूरपणान हांव जियेना, ह्या सगल्यां खातीर आमी आमची दिनवासनीची मागणी चालूच दवरुया. उगडास करुया त्या सगल्या मनशाचो जांकां आमच्या जिवितांत प्रभाव आसा, इन्फ्लुअन्स आसा, कितें ना कितें बरेंपण आमी अणभवता ताचे कडल्यान. त्या सगल्या मनशाचो उगडास करून तांकां आमी दिनवासुया. ह्या वेळार आमचे खून दिवसके आमी देवा मुखार घातल्यात. ह्या वेळार देव आमकां कितें सांगता तें आमी आयकुया. सगळीं उबी रावया. लुकाचे शुभ वर्तमानांतलें वाचप. जेरुसलेमाक वेता आसतना जेजू सामरियेचे आनी गालिल्याचे शिमे वेल्यान चलत वेतालो. एका गांवांत भितर सरतना कोड फुटलोले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हणलें, जेजू गुरुजी,
आमची काकलूत कर. जेजून तांकां पळयोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितळ जाले. तांतलो एकलो आपूण बरो जालो म्हूण देखोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाकाणीत परतून आयलो. आनी जेजूच्या पांयाशी ओमतो पडून ताणें ताचेर आभार मानले. आनी तो एक सामारियेकार आसलो. हे पळयोवन जेजून ताका अशें म्हणलें, 10 जाण नितळ जाले न्हय? हेर 9 खंय पावले तर? ह्या पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो कोणूच ना जालो. आनी जेजून ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाचें उतर हें. आतांच आयकल्या देवाच्या उतराक आमी जबाब कसो गायन करुया. देवा तुजे दौलुतीची. तुझी दौलतीची हृदय कोलाय सांगची. तुझी जाणवाय तुझे गिन्यान हांव ना सोलो सागोर सोमदीर. तुझी चिंता तुज्यो मान्यो कोणा ताकद सोदून काडूं. तुझी चिंता तुज्यो मान्यो कोणा ताकद सोदून काडूं. तुझी तोरमोन झाड जालो कोण तूं आसोद्रोस नामोदे. तुजो बुदबुद एकदा जालो खंयसूर मेळोक मनीस बोडवो. तुजे कडचे नागेतिल्ले तुका देणेन दिला कोणें. तुजे कडचे नागेतिल्ले तुका देणेन दिला कोणें. आतांच आयकल्या देवाच्या उतरान जेजून 10 खोडकरांक बरें केलें. हे 10 खोडकार तांकां जेजून सांगलें, वचात आनी तुमचे आंग वडिलांक याज्ञिकाक दाखयात. पूण वाटेर आसतनाच तांकां जेजूची बेकवणी मेळ्ळी. आनी उपरांत एकलोच येता आनी जेजूक दिनवासता, जेजूक वाकाणटा. तो बरो जालो कोडकार जेजू सोबे येवन सोरपोट पडटा. जेजू, हांवूय ह्या कोडकारा भाशेन जावंक सोदता. तुजी बेकवणी उबोवन तुजे मुखार हांव सोरपोत पडूंक सोदता. I want to thank you, Lord Jesus, for all the healing. ह्या सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत हांव तुका दिनवासतां जेजू.
न्हूच फकत कुडीचें दुयेंस पूण भोव करून मोनाचें दुयेंस जावं सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तुवें म्हाका निवारल्या. सगळे तरेचे दूख, फॅमिली प्रॉब्लम्स तुवें म्हाका सुटका दिल्या. जायत्या म्हज्या जिवितांत एडिक्शन्स आसल्योत, कोश्ट, ह्यो सगल्यो तुवें म्हाका सुटका फावो केल्या. जेजू, कोडकाराक तुवें विचारलें तूं बरो जावंक सोदताय, आनी आयज होच प्रस्न तूं आमकांय विचारता. जेजू भाशेन पेकोवणार कोणूच ना ह्या संवसारांत. कोणूच आमकां खरी पेकोवणी दिवंक शकना. एवरीवन इज बट अ इंस्ट्रुमेंट ऑफ गॉड्स हिलिंग. जेन्ना हांव दुसऱ्यांचेर मागणें करता, हांव दुसऱ्यां पासत मागता आनी तांकां पेकोवणी मेळटा, तेन्ना देवाचें नांव व्हड जावं, न्हय म्हजें नांव. कित्याक तुजेच पदवेन आमकां हे सगळे करूंक तुवें आमकां शक्ती दिल्यात. तुज्याच नांवान दुसऱ्यांक पेकोवणी मेळटा, तुज्याच नांवान दुसऱ्याक कृपा मेळटा. हे वेळार सगळीं आमची दुयेंसां जावं कुडीची, मोनाची, इमोशनल आमी देवाच्या हातांत घालुया. देवाच्या हातांत आमचे कुटुंब, आमचे इश्ट मित्र आमी घालुया. कोणाक तर स्कीन डिजीज आसात, डेंटल प्रॉब्लम्स आसात, कोणाक दोळ्याचो आयकूंक प्रॉब्लम, सारकें उलोवंक जायना, हार्टाचो प्रॉब्लम आसा, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम आसा, मानीचो प्रॉब्लम, थायरॉयड, न्युमोनिया, कोणाच्या ब्रेनान कसले तरेचे क्लॉथ, हेमरेज आसा जाल्यार आमी मागुया, जेजू आमकां पेकोवणी दी. कोणाक जॉयंट्साचो प्रॉब्लम, आर्थरायटीस, असल्यो कसल्यो दुयेंस आमचे भितर आसा जाल्यार सोत मानुया, जेजू आमकां पेकोवणी दिता. ह्या वेळार फकत भावार्थान आमी ताचे मुखार आमी ह्यो दुयेंसां घालूंक गरज. कोणाक हिप जॉयंट प्रॉब्लम आसा, स्पायनल प्रॉब्लम आसा, स्पॉन्डिलायटीस, युटेरसाचो फायब्रॉइड्स, कॅन्सर, कसलोय कॅन्सर जावं, तुमकां आसा वा तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्याक आसा जाल्यार आमी मागुया ह्या वेळार.
am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. त्या कोडकारान पूर्णपणी आपले जिवीत देवाच्या हातांत घातले. ताणें जेजूक संदी दिली आपल्या जिवितांत हीच पेकोवणी फावो जावं. Yes, Lord, I want to be open to your healing. तूं म्हजो पेकोवणदार, राखणदार, तूंच म्हाका सांबाळटाय, तूंच म्हाका पेकोवणी दिताय. सगळे म्हजे गावे, म्हजें आखें जिवीत तुज्या गायांनी लिपोय जेजू. तुज्या रोगतान म्हाका धुवन काड. Fill me with your precious blood, Lord Jesus. एक उतर मातलोय आनी म्हाका पेकोवणी मेळटली. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. म्हजी मानसीक परिस्थिती तुजे मुखार हांव दवरतां जेजू. कसलेय म्हज्या जिवितांतल्यो भिरांत आसा ज्यो म्हाका तुका सगळ्या म्हज्या काळजांत मोग करूंक फाटीं दवरतात. All my fears, my sorrows, take them away, Jesus. I surrender to you, Lord. तुका समर्पण करता सगळ्या म्हज्या सायकोलॉजिकल वुंड्स जे आसात, जावं डिप्रेशन, एंग्जायटी, टेंशन, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, स्किझोफ्रेनिया, क्लेप्टोमोनिया, OCD, obsessive compulsive disorder, सायबा म्हज्या जिवितांत ह्यो सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर्सा वयर म्हाका कंट्रोल ना. जायते फावटी नको आसतना आमी वायट करता. ह्या खातीर जेजू म्हाका पेकोवणी दी. हील मी, लॉर्ड. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. मोगळ्या जेजू, सगळ्यो म्हज्यो विकनस, म्हजी ओसूकताय हांव तुज्या मुखार दवरता. जायते फावटी सेक्शुअल सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आसात. जावं चेड्याक चेडो लायक जाता, वो चेडवाक चेडूं लायक जाता. सायबा म्हज्या कुटुंबांत
कोणी असले मनीस आसा जाल्यार तांकां पेकोवणी फावो कर. तांकां तुज्या हातांत हांव दवरतां जेजू. तुवें आमकां रोचल्यात, आपल्या सारक्याची रोचल्यात. दादल्या आनी बायलेच्या एकवटान एक मोगाचो कुटुंब घडोवंक. पूण जायते फावटी संवसारी मोन आमकां बुलयता. संवसाराची एके भाशेन रस्तो आमी पाळटात, आमी दवरता. ह्यो सगल्यो सेल्फ प्रेशर्सांतल्यान वायट वस्तू करपाच्यो एके भाशेन आमचें पयस कर. हील अस लॉर्ड. जायतो लोक कुडीच्या धोंड्यांनी लबदल्यात. लॉर्ड, यू एलोन कॅन हील देम. ह्या सगल्या लोकांक आनी आमकां पेकोवणी फावो कर. I am the cold that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. मोगडा जेजू मागता सगल्या दादल्या खातीर, सगल्या बायलां खातीर जांकां आल्कोहॉल एडिक्शन आसात, जांकां गुंगी वखदां ड्रग्स घेवपाची संवय पडल्या. जेजू म्हज्या घरांत म्हजो घोव घोडयेत सोरो पिवन घरा येता, शांती बिगडटा, सोतायता, घरांत त्रास दिता. घोडये म्हज्या जिवितांत जेजू हांव पियेता, म्हज्या इश्ट मित्रां सांगाती. पूण एका बारा कडेन पावल्यार म्हाका थिंगा वचून पियेल्या शिवाय रावूंक जायना. ही म्हजी उत्सुकताय. हे वेळार ही उत्सुकताय हांव तुजे मुखार दवरतां जेजू. ह्या सोऱ्याक लागून म्हज्या कुटुंबाक खूब त्रास हांव दिताय. तुजी खुशी जाल्यार म्हाका पेकोवणी दी. म्हज्या कुटुंबाच्या वांगड्याक ह्या ड्रग्सांतल्यान, एडिक्शनांतल्यान पेकोवणी फावो कर. I am the cold that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. सगळे तुजे प्रॉब्लेम्स जिवितांतले, तुजे एकसूरपण, तुजे कुटुंबांतले सगळे प्रॉब्लेम्स जावं झगडी, आर्ग्युमेंट्स जातात, उलोय नासतना रावतात घरा भियांत, एकामेकाची किकोंत करतात. भाव भयणाक, भाव भावाक, भयण भयणीक, सोरी दायरी एकामेकाक त्रास दितात, सोतायतात. आमच्या कुटुंबांत जायत्यो प्रॉब्लेम्स आसात, जावं शेतां भाटांचो. ह्या प्रॉब्लेमाक लागून जेजू जायते तरेची टेन्शन म्हज्या जिवितांत हांव अणभवतां. हांव सोंसतां. कोर्टाक वचूंक पडटा, कितलेच एडवोकेटाचेर पयशे घालूंक पडटा, सारकी जॅम पडना.
म्हज्याच घरांतली कुटुंबाची वांगडी म्हाका सोतायता. जेजू तांकां पेकोवणी फावो कर. तांचे खातीर हांव मागता जेजू. जेजू हांव मागता ह्या वेळार तूं म्हाका नितळ कर आनी खऱ्यांनीच तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपयताय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका पेकोवणी दिताय. सुटकेच्या पुस्तकांत 5वे 15वे वळींत आमकां मेळटा जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेळटा. जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेळ्ळी. जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेळ्ळी. जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेळ्ळी. जेजू ओ म्हज्या जेजू ओ म्हज्या जेजू. जेजू ओ म्हज्या जेजू o moja Jesu, Jesu. सगळी दिबी घालुया. कांय जाणांनी आपणाक बरी सर्वीस फावो जावं म्हूण मागतात. कांय जाण आपल्याक बरी भलायकी फावो जावंक म्हूण मागतात. आपले पुतीक UK प्री सेटलमेंट मेळोवंक मागता. आपल्या सुनयेची डिलिव्हरी बरे भाशेन जावंक मागता. आपल्या दुवेचे काजार बरे भाशेन जावंक मागता. कोर्ट केस बरे भाशेन सुटावी जावंक मागता. आपलो पूत बऱ्या मार्गार येवंक मागता. आपले दुवेक भलायकी आनी पेकोवणी मागता. आपल्या पुताक एडमिशन मेळ्यार पुरो म्हूण मागता. आनी ह्या वेळार सगल्यो आमच्यो मागणी एक करून जेजून शिकयलेले मागणे भावार्थान आमी उच्चारुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां यो. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तडे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी आयती जावया. संस्काराक इतल्या व्हरत्या सांगीत नोमान करता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोता.
सोयीमाचे विशय आमचे घुस्पोतात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बाबा सोयीवते विशय दिना प्रितीच्या बापा आमच्या जोयतीवोन पुता ताच्या मुरगोटून काळसा तोडा वोंदुया वाकाणुया उपसोल्या तांची मुतलो मोगाच्या पवित्रात्म्या सोमसारको कालतेपोणान बांदिवया सासना सासना आमीन. Moso patlaw guru tuji kushi salya tu sokuri suba soliye moche patlya Moso patlaw guru tuji kushi salya Tu sokuri suba soliye moche patlya